मेंबर शुभदास कांबळी, व्यंकटेश शिरोडकर, तसंच फाटल्यान गीता शेळके, नीरज नागवेकर फाटल्यान, हांगासर आमची प्रीती आरोलकर आनी मायकल फर्नांडीस हे आमचे सगळे मेंबर्स जावन आसा. काल एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट घडोवन येयल्लो आसा थिवीम पंचायतीन. काल हांव एक्चुली म्हाज्या ऑफिशियल कसल्या कामाक हांव भायर आसलें अरावंड 1 o'clock आनी तेन्नाच म्हाका एक फोन येयलो आफ्टर 2 असो कितें तरी फोन येयलो म्हाका फ्रॉम वन ऑफ द मेंबर्स शुभदास कांबळी की असो असो इन्सिडंट घडलेलो आसा म्हणून. सो तो इन्सिडंट असो घडला की आमचो मेंबर व्यंकटेश शिरोडकरान म्हाका कॉल केलो आनी म्हाका विचार सरपंच तुमी आसात काय म्हणून विचारलें म्हाका हितून पंचायतीन. सो हांवें म्हटलें ना हांव सद्या ना, म्हाज्या कामा खातीर हांव भायर आसा, सो तुका काम आसा तूं यो म्हटलें ऑफिसान. सो ताणें म्हटलें ओके बरें हांव येता आनी बसता म्हणून. सो तो येयलो आनी बसलो हांगासर दिसता आनी आफ्टर सम टायम तो येयलो आनी डिरेक्टली कॅबिनान बसलो आमच्या चेंबरान म्हाज्या. आनी तेज्या बरोबर नीरज नागवेकर दोगूय जाण येवन बसले हांगासर. सो तेंचे कितें तरी जालें, सेक्रेटरी भायर आसलो आनी कोणाक तरी आपयल्लो, एक फ्रूटवालो आसलो हांगासर, सो ताका आपयल्लो तो वाटेर बसता म्हणून ताका हें केल्लें. सो आपयना बरोबर तो गेलो आनी थंय फुडें मिस्टर धीरज गोवेकराच्या फुड्यान वचून बसना बरोबर तेणें मेंबरान म्हटलें कितें जालां काय म्हणून विचारूंक गेलो. विचारना बरोबर जो सेक्रेटरी आसा पळय तेणें भितर येवन दिसता विचारपूस केली कितें जालां काय करून, कित्याक आपयलें आनी तुमी भितर कोण बसपी कोण काय म्हणून विचारलें. सरपंच ना हांगासर कोण ना आनी तुमी येवन अशें कशें बसला म्हणून विचारलें. ह्यो इन्सिडंट म्हाका शिवदास कांबळीन म्हाका नरेट केलो जो कितें जाला तो. मागीर तेजे उपरांत हांवें स्टाफाक वन ऑफ द स्टाफाक कॉल केलो एज दे वर प्रेजंट ओवर हियर. सो तांकां हांवें कॉल केलो आनी इन्सिडंट विचारून घेतलो कितें जाला तो. सो तेंच्यांनी म्हाका सेम अशें सांगलें की तुजे एब्सन्सान अशें घडलेलें आसा आनी तो तेज्या दिसता आंगार गेलो अशें तेंचे अब्युजीव वर्ड्स हे जाले आनी ते एकामेकाक मारपाक कितें तरी हें जालें, तेंचे क्लॅशीस जाले. सो दीस इज द इन्सिडंट म्हाज्या तोंडा फुडल्यान येयल्लो आसा आनी फुडलें तुमकां व्यंकटेश शिरोडकर जे कितें आसा तो आपलो इन्सिडंट नरेट करतलो. हांव व्यंकटेश शिरोडकर एक्स सरपंच थिवी विलेज पंचायत. काल हांव एक इन्सिडंट हेका लागून एक कंप्लेन येयल्ली म्हणून हांव हांगासर येयल्लो आनी हांवें डेप्युटीक कॉल केल्लो की असो असो इन्सिडंट जाल्लो आहा. तेन्ना म्हाका 10 कॉल येयल्ले कोण एक वेंडर हो रस्त्या सायडीक बसलेलो आसा म्हणून. आनी हांव हांगा येयलो आनी आयज आमच्या पिवन सचिन हरमलकर आसा ताका कॉल आवट करपाक जाय पडलो आनी आमी हांगाच दोग जाण, हांव नीरज नागवेकर आनी हांव हांगाच बसलेलो अशें तुज्या हेचेर. आनी तो कोण वेंडर आसलो तेणी आपयलो, तो येयलो आनी सेक्रेटरी कडेन बसलो आनी ताका व्हडल्या आवाजान कितें म्हटलें हांगा कॅबिनान बसलेलो न्हू, ताका भितर आपय रे, भितर हाड म्हटलें. तेणी कितें नाका जाल्लें आयकलें काय कितें हांव नको. तो म्हणपाक तूं कोणाक सांगता रेजींग हें करून सेक्रेटरी म्हाज्या भितर येयलो आनी कोणा परमिशनान तूं भितर बसला काय म्हणपाक लागलो. हांवें म्हटलें परमिशन बी कांय ना, आमकां म्हटलें मेंबरान म्हटलें हांगासर कॅबीन आसा म्हटलें आनी आमकां म्हटलें तुका हांगासर बसपाकूच रायट ना म्हणपाक लागलो. आनी हार्शली खूब हें रूड हेजेर उलोवपाक लागलो सारको म्हणून सांगपाचें म्हटलें. आनी ताका एकूच क्वेश्चन केलो, आमी म्हटलें मेंबर्स लोकली न्हू, आमी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमी लोकांचे हे ग्रेवन्सीस घेवन हांगासर येतात आनी आमकां रायट आहा तो प्लेस करपाक म्हटलें. तूं येना न्हू, हांव सेक्रेटरी आमच्या सरपंचाक वेट करता म्हटलें. हांवें कॉल केला ताका म्हटलें, तेणी ऑन द वे हांव सांगलो आपल्याक टायम लागतलो मातशें बसा म्हण सांगलेलें पंचायतीन. त्या परमिशनान रावपाक गेलो. तो येयलो म्हणपाक लागलो आनी खूब कितें कितें वायट हे व्हडल्या आवाजान रेज करून उलोवपाक लागलो. म्हणजे तूं म्हाका हें करपाची गरज ना म्हटलें, हांव सरपंचाक वेट करता, तुजे कडेन हांव आर्ग्यू करिना म्हटलें, सरळ सांगलें. त्या हितून तेणी कितें केलें, सचिनाक आपूण हाडलो आनी तूं बोलो कोणाच्या परमिशनान तूं तांकां भितर बसयला आनी कोणाक तांकां रायट कितें आहा भितर बसपाक असो आमकां हें करपाक लागलो. इवन त्या स्टाफांक बसून ते एब्यूज करून व्हडल्या आवाजान हें रेज करून तापोवपाक लागलो. हांवें ताका हें करूंक ना, कित्याक ते भायर कितें जालां तें सुद्दां. आनी आमी हांगा बसून रावले आनी तेणी कोइन्सिडंटली कितें केलो, मागीर पुलिशेक कॉल मारलो. आपूण पुलीस कंप्लेन कर. हांवें म्हटलें तुका जाय तें कर म्हटलें, कित्याक आमच्या रायट्स आमकां खबर आहा आनी आमी आमच्या जाग्यार बसलेले आनी हांव रावलो. तो जवळ जवळ 1:10 कितें उठलो आनी गेलो. आमी रावले 1:45 पर्यंत रावले, कित्याक फाल्यां सकाळीं अशें जावंक जाय की आमी पळोवन गेले म्हणून, कित्याक आमी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, आमी लोकांक रिप्रेझेंट करतात. आमी बसून रावले 5 मिनटां आसतना दोनांक उठले म्हणजे आमी गेले. तुम्ही कितें म्हणटा, सेक्रेटरीची दादागिरी चल्ला? ऑलमोस्ट तशेंच जाल्लें आहा, दादागिरीचेच शब्द हे म्हणजे रेज हे करून म्हणजे आमकां मेंबरांक कांयच रिस्पेक्ट ना हो जालो.
म्हणजे हो इन्सल्ट पब्लिकेचो एक्चुअली आमचो न्हू. पब्लिकेन आमकां निवडून दिले की आमची कामां ग्रेव्हन्सीस करपाक. आमी आतां स्टाफा कडेन कितें कामाक घेतले तो सांगता डायरेक्ट आमच्या मेंबरांचे कांय काम करपाचें ना आपल्याक सांगल्या शिवाय. हो कसलो हे खंयच्या कायद्याक हे कितें कायद्याक गेल्ले आसा. वॉर्ड नंबर 4 काल जो इन्सिडंट घडला पळय तो सामको एकदम दुर्दैवी असो म्हणपाचो. कित्याक आमची हे लोकशायेची हत्या सामकी. आमकां ज्या लोकांनी लोकप्रतिनिधी निवडून दिला मागीर कामां करपाक ते मेंबर हांगा येवन कामाक लावन येता आनी आमी आमच्या लोकांनी कामां करून दिवपाक लागून हांगासर येता आनी हो सेक्रेटरी सांगता तुमकां हांगा येवपाक पंचायत कॅबिनात बसपाक अधिकार ना. स्टाफाक प्रेशरायज करता कितें तुमी कोणाचें आयकपाचें ना. आमी स्टाफा कडेन आमची पर्सनल कामां घेवन येना. आमी लोकांचीच कामां घेवन येता कित्याक ती फॉलोअप करता की लोक आमकां परत विचारता मिटींग जाता आमचें हें काम खंय पावलां आमचें केन्ना मेळटलें एनओसी जावं कितें ट्रान्सफर वेगवेगळीं कामां आसता. सो हो सेक्रेटरी आहा पळय दादागिरीची भाशेन हांगा असो ते बारीक आवाजान विचारूं येता सांगूं येता न्हू बाबा तुमी कित्याक हांगा बसला कितें. पूण तो जसो हांगा येवन तेंचे सांगता ते प्रमाणे म्हाका तेंच्यानी एका सुमार फोन केलो. तो सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो हांव कॅबिनासून भायर वचा म्हणून सांगता आनी पुलिसांक हाडटलो भायर काडटलो म्हणून. म्हणटा तुमी हांगाच बसून राहा पुलीस येता हांव येता म्हणटा हांगासर. पण ते पावणे 2 वर्सां हांगा पुलीस येवना. सेक्रेटरी आपुणूच गेलो. पूण सेक्रेटरीची हांगा अशी मनमानी चल्ल्या तो स्टाफाक धमकायता आनी स्टाफाक सांगता की आपल्याक आपूण सांगल्या शिवाय कांयच करपाक ना. जर आमचो स्टाफ इतलो कॉम्पिटंट आनी बरो स्टाफाक काम करता सगळें ऑफिसूच ते सांबाळटा म्हणल्यार कितें सेक्रेटरी हांगा आसात ना ते स्टाफाक हें करपाक कितें सगळें ऑफिसूच स्टाफ सांबाळटा आनी वयल्यान स्टाफाक तांकां सांगता धमकायता की आमचें कांय आयकपाचें ना आपूण सांगता तें करपाचें म्हणून. स्टाफाचे जर कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायत बॉडी मिटींगेन दवरपाचें आसता. सेक्रेटरीक धमकी दिवपाक कोणाक अधिकार ना. स्टाफ पासून शिकलेलो स्टाफ आनी तांकां प्रत्येकाक पर्सनल रायट्स आनी फ्रिडम आसता. ताका कोणाकूय कोण धमकी दिवंक शकना. ताका वेगळी हें आसता. एक तूं बरो ऑफिसर सेक्रेटरी तुका खबर आसपाक जाय स्टाफा कडेन कशें वागपाक जाय कशें उलोवपाक जाय. इनकेस तो स्टाफ तुजें काम करना तेणें पंचायत बॉडी मिटींगेन आनी आज पासून कोणाच्या स्टाफाचें आमचें केन्ना कंप्लेंट ना हांगासर बॉडी मिटींगेन. आमी बॉडी थरयतले स्टाफाचें कितें एक्शन घेवपाक जाय. आमचो स्टाफ बरें काम करता त्या बद्दल स्टाफाचें हांव कांय हें करिना. पूण आमचे कडेन तुवें जर तर स्टाफ तुवें काम करिना जाल्यार आमकां सांग. पूण तसो वेळ परत स्टाफाक सांगता की आमचें कोणाचें आयकपाचें ना. मेंबराचें आयकपाचें जाल्यार आमी लोकांची कामां घेवन येता ती करपाची कशी. सेक्रेटरी हांगा आसतना तुमकां जाय जाल्यार CCTV फुटेज पासून तुमी चॅक करूं शकता सेक्रेटरी कितलो आसता पळय तो. हांगा आमची 15 फायनान्साची फायली तश्योच पेंडींग. डिसेंबरान आमचे GPTP जाल्ले आहा. आमचे कडेन ऑलमोस्ट 1.5 कोटी सुमार आमचे फायली आजून पासून फॉरवर्ड जायना. आमची रेजोल्युशन घेतली हांगा पेंडींग आसता. आतां मिटींग दुसरी मिटींग येता तर आदले मिटींगेचो करस्पॉन्डन्स क्लियर जायना. वेगवेगळी कामां हांगासर पेंडींग आसता. वयल्यान तो स्टाफांक धमकायता टॉप ऑफ द वॉयस उलोवन तांकां मोठो आवाज काडून तें बरो योग्य न्हू. आनी तो आतां सांगचें म्हळ्यार मेंबरां कडेन सटन मेंबरां कडेन उलयता. जाल्यार म्हाजे कडेन जाल्यार हांव 4-5 मेंबरां कडेन हांगा आसा नांव घेयना. पूण तो व्हडचे हाय हालोसो करिना उलयस जापसो करीत. आमी कोणा कडेन उलोवप आनी आमच्या गांवाचो विकास कसो करप आनी गांवच्या लोकांची कामां कशी करप. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागता आनी पंचायत मिनिस्टरा कडेन मागता की तेजी जाता तितले बेगीन तेजी इन्क्वायरी एक्शन घेवपाची आनी ताका ना जाल्यार ताका ट्रेनींग बी दिवपाचें लोकां कडेन मेंबरां कडेन कशें उलोवपाक बी जाय पळय तें. आनी ताका तेजी जाता कारवाय करपाक जाय. तेजें नांव कितें सेक्रेटरी? धीरज गोवेकर. आनी तो हांगा ऑलमोस्ट 6-7 वर्सां जालीं हांगासरूच आहा. आनी परत तो हांगा मागून घेवन हांगा हें करून येता. पूण ताका जर इंट्रस्ट आहा जाल्यार तेणें हांगा काम करपाक जाय. हांगा आतां तो 6-7 म्हयने हांगा येयला तो 2-3 म्हयने म्हाका लिव्ह तेजो अधिकार. पूण जेन्ना टेम्पररी सेक्रेटरी एडिशनल चार्जर येता पळय ताका दुसरो चार्जाचो हें आसता दुसरे पंचायत चार्ज आसता. मागीर तो हांगा म्हणटा की आपले थोडे दीस हांगा आपूण कितें आहा तें रुटीन आहा तें करता आनी आपूण वयता. आमची कामां हांगासर उरता अशी पंचायतीची. आनी हांव वॉर्ड नंबर न्यूली बाय इलेक्शनाक इलेक्ट जावन वॉर्ड नंबर 1 तेन्ना काल जे इन्सिडंट कितें घडला सरपंच बाब आनी वेंकटेशान सगळें सांगलेलें आसा. तेजेर सेक्रेटरीक मेंबरांक तुजें हांगा कॅबीन बसपाक अधिकार ना हें सेक्शन आसा गोवा पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आसा. हे पत्रकार माध्यमांतसून हांव विचारूंक सोदता. आमी रिप्रेझेंटेड बाय द पीपल आनी तो गव्हर्मेंट सर्वंट. पूण जो ती लँग्वेज वापरता न्हू खंयच्याच डिपार्टमेंटान तशी लँग्वेज वापरिना. तेन्ना तेणीच जे पळय कितें पळय उतार केला की तुमकां हांगा रायट्स ना बसपाक वीथ माय परमिशन ऑल द स्टाफ जितके स्टाफ आहा तांकां सुद्दां आपूण सांगता ते तेणी आयकूंक जाय अशी ती लँग्वेज वापरल्या. आनी पंचायत मेंबर जे आसा तांकां रायट्स ना की आपल्याक सांगल्या शिवाय तुमी कसलीच कामां करपाचें ना अशी लँग्वेज तेणी वापरलेली आसा.
त्या प्रमाणे आमकां आमच्या अधिकारान जर आमकां काम करपाक जाय जाल्यार आमकां हांगासर खंयच्याय वेळ न काडता येवचें पडटा. त्या प्रमाणे आमी आमची कामां करपाक येतले तेन्ना हेज्या फुडें तेजेर कितें तरी खंय तरी निर्णय जावचो आनी तेजो सोक्षमोक्ष जावचो. आनी ही दादागिरी पळय चलता न्हू ती हांगासर बंद जावंक जाय. हे 2 उतरां म्हाजी सांगून हांव सोंपयता. कन्सर्न मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हे बाबतींत तक्रार केल्ली आसा की आयज तुमी आज 7 जाण आसा 7 जाणांक सेक्रेटरी आयकना गंभीर गोश्ट आसा तुमचे म्हणटा कांय कामां बी जायना हेचे बद्दल. एक्चुली कन्सर्न्ड आमचो जो MLA आसा फिशरीज मिनिस्टर फॉर बॉयलर्स निलकंठ हळर्णकर जो आसा तेणें ह्या विशयान कांयच हें केल्लेलें ना. पयलीं पासून जो पर्यंत तो येयला तेन्नासून तेणें म्हाका एक नदर घातलेली ना. एक्चुली हाडपी मनीसूच तो निलकंठ हळर्णकर तेणेंच हाडला तेका हांगासर. ही जी बॉडी आसा पळय तेका डिरेक्टली त्रास करपा खातीर. सो आमी तेका वचोन तेका सांगून कांयच फायदो जावपाचो ना. कित्याक हाडपी मनीसूच तेणें तर इफ सपोज तेणेंच हाडला तर आमीच कांय करूं शकना तेतून. तो तेका सांगता आपणाक त्रास करपाक हाडला सांगूं वचो. हय. सो इफ सपोज तर तेणेंच तर हाडला जाल्यार आमी तेतून तेका आनी वच म्हणून सांगपाक किंवा हांगासलो कार्ड म्हणून सांगपाक आमी कितें करूं शकता. पूण पंचायत मिनिस्टर न्हू तेका बी तुमी कितें सांगलें ना. आमी तेंचे कडेन वचोन उलोवंक ना आनी तेका कांय हें करूंक ना सांगूंक ना की तेका हांगासलो काडचो बी म्हणून. आमी काडचो म्हणून फाटीं कंप्लेंट केली. फाटीं एकदां तो आमचे अंडर सेक्शन 113 च्या अंडर ते रिपोर्ट केल्लो पळय तेन्ना आमी सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्ली तो सेक्रेटरी असो वागता आनी तेका मेंबरां कडेन तो बरे भशेन वागना तेन्ना तेजेर कितें तरी कारवाय करची म्हणून. आनी तो हांगा खूब वर्सां हांगा आसल्या लोकांकूय हांगा त्रास लोक थोडे तेजे फुड्यान येवपाक भियेतात उबे रावपाक. तेका हांगा सगळ्यांक चड वर्सां जाल्लीं आसा तो हांगा सगळ्या लोकांक वळखता आनी तो खंयच्या लोकांक कशें हें करपाक जाय तें बॅकग्रावंड. तुम्ही पंचायत मंडळ सगळे एकत्र जावन सीएमा कडेन अथवा आतां वयतले आमी आतां ह्या फुडें सोमार नाल्यार मंगळार आमी व्हिडिओ कडेन वयतले मागीर पंचायत डायरेक्टरा कडेन वयतले आनी तांकां रिटर्न कंप्लेंट दितले ऑफिशियल. पूण सरपंच बाय जेन्ना अशें सेक्रेटरी चड करून म्हाका ऑलमोस्ट म्हाका दिसता थोड्याच मिटिंगेक म्हाका दिसता हांगा 6-7 म्हयने जाले घेवन 2 मिटिंगेक कितें तरी बाकीचे दुसरे सेक्रेटरी घालीत आसतात हांगासर येत आसता. आमचे चालूच आसता ते नवे सेक्रेटरी येवपाचे. तेन्ना रेजोल्युशनाक घेतले तो मागीर तो मानिना आपूण ना. एक ऑलरेडी तेणें चॅलेंज केल्लेले न्हू आमी ट्रान्सफर ऑफ फीज. हय ट्रान्सफर ऑफ फीज जेन्ना आमी वाडयलेली पळय तेन्ना आमची तेणेंच कंप्लेन केल्लेली. एक्चुली ते केल्लेले रेजोल्युशन हे बॉडीन पास केल्लेले जेन्ना दुसरो सेक्रेटरी आसलेलो तेन्ना. पूण हे जालें तो येयना बरोबर तेणें आनी एक कंप्लेन घातली आमचेर तेजेर. दुसऱ्या सेक्रेटरीन तो आपूण मानिना ना. तेणें तेजें कामूच न्हू ते इफ सपोज बॉडी पास करता कितें रेजोल्युशन सगळी पास करता जाल्यार तेजें काम तें करपाचें. सो वेरेज मागीर तूं येवन बॉडीक ब्लेम करूं शकना किंवा आनीक हें करूं कंप्लेन करूं शकना. अशें येवन अशें जाल्यार कोणूय सेक्रेटरी येवन कितें रेजोल्युशन घेता तें चॅलेंज करूं येता तर अशेंच जालें जाल्यार मागीर तें चॅलेंजिंगाक उरतलें. आनी त्याच कारणां खातीर कितलो तेंप आमचो ट्रान्सफरी खातीर जे हे येताले पळय ते पेंडींग उरताले. 2 म्हयने पेंडींग दवरले ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स लायसन्स सगळे बिकॉज इट वॉज चॅलेंज्ड पेंडींग फॉर द ऑथॉरिटीज. सेक्रेटरी जावं पंचायत सेक्रेटरी तेका काय प्रोसिजर आसता जेन्ना BDO कंप्लेंट करपाची जावं DOP. सो तुमी हेतूंतले कितें कंप्लाय आमी पयलीं केल्लेले आसा. पयलीं हेज्या कंप्लेंट केल्लेल्यो आसा पळय तेणें येना बरोबर हांगासर 113 सेक्शन कंप्लेन घातली रिगार्डींग वन रेजोल्युशन. ओके. त्या रेजोल्युशनाचेर कांय हें जावंक ना बिकॉज दॅट रेजोल्युशन वॉज पास्ड बाय द बॉडी. तें जाल्या उपरांत आमी एक्चुली वी ट्रायड की आमी तेका सांगचें की बाबा तूं हांगा येयला म्हणना बरोबर सगळीं कामां आमची सरळ करून घे. आमी लोकां खातीर काम करता. बेजिकली आमी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पिपल. सो आमी तेंच्या खातीर काम केल्लेल्या कारणान ते आमकां जें कितें सांगतात पळय तें आमकां करचें पडटा हांगासर. आमी तुका आनीक कितें करपाक सांगिना इल्लिगल कितें करपाक सांगिना. जें कितें तुज्या कायद्यान बसता तुज्या आनी म्हाज्या अंडर तें आमकां करचेंच पडटलें. सो तेंच काम करून घेवपाक ते आमकां इतले त्रास काडचे पडटा. आमच्यो अजून फायली 15 फायनान्साच्यो अजून पेंडींग आसात. सो आमी तेतून कितें करपाचें आनी कितें ना तेंच कांय कळना. वेरेज तो चडशे मेंबर्सां कडेन उलोवंक सुद्दां पळयना. कंप्लेंट केल्ली पळय तेन्ना BDOन काय एक्शन घेवंक ना तेचेर? ना तेतून कांय एक्शन जावंक ना.
ह्यो सगळो अंडर मिनिस्टराचे हेजेर चलता अशें हय 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 आमदाराचो मनीस म्हणटा तो. हय हय त्या कोणाचो सपोर्ट तो म्हणटा आपल्याक हांगा त्रास करपाक हाडला म्हणटा. म्हणजे आमची ते सुपारीच घेतल्या भशेन आमकां दिसता की हांगा त्रास करपाक. आनी आमच्या मेंबरांक सांगता कित्याक आपण तुमी आपणाक कितें हें करता आनी आपण तुमकां त्रास करता. सध्या जाल्यार असो प्रश्न जाला जाल्यार तुमी गांवचो विकास कसो कितें करतले? तेच आमचें पेंडींग उरलां. सगळ्यांत चड म्हत्वाचें म्हटल्यार आमचें कांयच काम जावंक ना. आतां बॉडी इलेक्ट जावन आतां ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं. तेतून ती आमच्यो फायलीच पास जायना. एवरी डे आमच्या स्टाफां कडेन आनी तेजे कडेन क्लॅशूच जाता. आनी उलोवपाक वचत जाल्यार कोणा कडेन वचून उलयतली कितें करतली तेंच कळना. कित्याक सेक्रेटरी अवेलेबल आमकां आसपाक जाय पयलीं न्हू. आमी बेजिकली प्रोसिजर जो आसता पळय इट इज ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरीन हे सगळे प्रोसिजर कितें करपाक जाय ते कॉर्डिनेट स्टाफा कडेन करून करपाक जाय. ग्राम सभा जाता तेन्ना तुमी काय आवाज करना? ग्राम सभेक येवपाक जाय न्हू. आमी ते येयलो बसलो जाल्यार सेक्रेटरी नासता आमचो. सेक्रेटरी एवरी टायम आमचे आतां 7 सेक्रेटरी आमचे आतां ऑलमोस्ट 7 सेक्रेटरी जावन गेल्लेले आसा. 7 सेक्रेटरींक 7 सेक्रेटरींक खबर ना एक्झॅक्टली पंचायतीन जाता कितें. आतां आमकां परमनंट कोण तरी सोल्युशन दिवपी जाय. एक सेक्रेटरी घालपाक जाय. आतां पळयत जाल्यार हे सगळे पॉलिटिक्सा खातीर सगळे 7 सेक्रेटरी हांगा तुमी सुद्दां चिंतपाक जाय की 7 सेक्रेटरी येतात तरी कित्याक हांगासर. एवरी टायम जो सेक्रेटरी हांगा काम करपाक सोदता तो तर ते अपायड करिना जाल्यार हांगासलो गेलो समज. तुम्ही आता पंचायत मिनिस्टरा कडेन केन्ना वयतले? आता 3 वर्सां जावन गेली. तीच प्रॉब्लेम न्हू. आमकां कितले आमी खंय कितें केले बसून हातपाय मारले जाल्यार कितलोय जाल्यार आमदाराचो इन्फ्लुएन्स मेन येता. सध्या तुमचो डिमांड कितें? लास्ट तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळे आमकां कोण तरी सारको परमनंट सेक्रेटरी जो कोण आसा न्हू तेका घालचे. दुसरो तेका काडून उडोवचो. हय तेजे हांगासर काम करून कितें जावपाक तरी जाय. आतां तुमीच आमकां प्रश्न केले जाल्यार तुमी 3 वर्सां जालीं कितें काम केल्यात करून. आमच्यो फायली तश्यो पेंडींग उरता म्हणून बरें कितें करपाचें. डिसिडेंटिंग केला आनी कांयच करलेंच काम. तुम्ही पळयतात GNH.